सगळ्यांक नमस्कारू. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाच अनेक एक नव एपिसोड पूरा जनाक स्वागत. आज एक भारी सुपर टेस्टी जावन आशिल्ली एक गोज्जू घेवन आयला. कसला म्हूण कळलं आसतलें तुमकां तर तुमगेले गेस करेक्ट. आजी बिंबला गोज्जू. बिंबला गोज्जू मस्त नमने करूं जाता. लसूण घालून हिंग घालून तशें नमनेर करूं येता. हें पळयाची गोड घालून एक नमने गोज्जू आनी तूं भितर पुरा नमन्याचे षड्रस आस म्हूण येता. तितली टेस्टी हो गोज्जू कशी करची म्हूण पळया. हाका हांव बिंबूल आमगेले रुक्का भर जाला हांगा तातूंत एक 5-7 बिंबूल घेवन आयले हांव. ताजे मागशी ते पुरो काणू धुवन क्लीन करून दवरला. आतां एक 6 आयदनां भितरी थोडे उदक दवरता. एक अर्द ग्लास उदक दवरल्या पुरो. एक 5-6 बिंबूल शिजच्याक कितले जावका. हे 5-6 बिंबूल समज व्हड बिंबूल घाला हांव जुनाची. हे 5-6 बिंबूल घाल्यार ताका एक वेळा सोय घाल्यार सादारण एक 6-7 जाणां खावच्या पुरतो बिंबला गोज्जू. जेवणा भारी रूच जाता हो गोज्जू. पळय आतां हांव एक 5-6 बिंबूल घाले हांगा. कळ्ळें. आतां बिंबूल एक 5 निमिश भितर शिजता हें. कळ्ळें. पण घाल भितर कलर चेंज जाले 2 खतखते भितर बिंबूल भारी सॉफ्ट जावन येता. घेत खतखते हांगा हांव दांकून दवरता. 2 मिनट भितर पळय शिजून आयले. जालें बिंबूल शिजले. तितले भितर हांव थंय सोय न्ही कांतून रेडी करून दवरला गोज्जाक. हांव एक सान एक वळ्याचे सोयांक रेडी करून दवरला पळयाची. हाका 2 बेडगी मिरसांग हांव भाजील घालता हांगा. ते जस्ट एक रुची एक कलर येवच्याक. आनी तिकी अशी तरण मिरसांग व्हड अशी पळयाची 2 तिकी तरण मिरसांग घालता. जालें. आनी मस्त जावका म्हूण ना काय म्हळ्यार ती तिखसाण हदी जावका. गोडाय घालूं आसना म्हळ्यार आमसाण घालूं ना म्हळ्यार चिंचाम घालूं ना. त्या म्हळ्यार बिंबला आमसाण आसता ते देखून चिंचाम घालूं ना बिंबूलय घालचें. आनी हाका गोड तशीच आमगेले हळद आमकां कितले जावका तितले. थोडें मीठ घालून घेता हांव. बिंबूल शिजयतना हांव विंगड मीठ घाल न्ही वाटीतन घाल्यार पावता. गोड तशीची आमकां कितले जावका तितले. गोडू गोज्जू जावका म्हण जाल्यार चिकी ते गोड घालाय. नातल्यार एक हद जावका जाल्यार थोडें उणी घालें जाल्यार. हांव हांगा समज एक अर्द मुक्काल कपा लागीं घालता. हांव केन्नाय म्हणटा आमगे ते गोड रंदय म्हळ्यार ती मस्त गोड जावका जाल्यार चिकी उणी कर येता. हांव एक सादारण एक ते उंडो येता पळयाची गोड्डा उंडे बेल्ला म्हणटा पळयाची. उंड करचे अंटू बेल्ला न्हय उंडशी गोड मेळटा. तांचे एक अर्द कुडको घाला हांव हांगा. आतां हे समज एक वळ्यार सोय. आतां फस्ट सोय मिरसांग वांटून घेवका. गोड लास्ट घालका. गोड सुरवेक घाल्यार न्हय जायना तें. हे पुरा वांटून नय वांटून घेवका. नय पेस्ट अशी हेंग रेडी जालें. तुमी आंब्या साट्टा तांबळ खेळ्ळ्या की आंब्याचे साठ म्हूण मेळटा पळया. पल्प कोन्न ड्राय कोन्न मेळ्ळ्यार हलव्या कुडकशी मेळटा ते. ताजी तांबळ करताची भारी रूच जाता. आनीक पंत करतना विडियो करून घालता. तशी टेस्ट येती बिंबलाची गोड गोज्जाक. कोर्ण वाडल्यार कोणें आंब्या सापडटा तांबळ न्हय म्हूण म्हणनाची तितली रुची जाता. पळय रेडी जाल्ले हांगा. हांव एक चूर मिक्सर आयदन थोडे धुवन घालता. म्हळ्यार दाट अशें सुकेची थोडे धुवन घालता हांगा. आनी आख्खेक करबेव सासम पण्ण दिता. तितले जाल्ले म्हणजे आमगेले भारी रुची जावन आशिल्लो आमगेले एक आमची गेले एक ऑथेंटीक डीश बिंबला गोज्जू रेडी जाला. या एक पुडली कालारान दय मस्त कसले इन्ग्रेडियंट्स नातले बरी एक 3-4 इंग्रेडियंट्स भितरी भारी एक टेस्टी रांदपाक रेडी जाला. तुमकां पुरो जन हो विडियो इश्ट जाला म्हूण लागता हांव. तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घाला आनी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब करा. सगळ्यांक धन्यवाद.